जो काही पार्ट जो आमचो पेनदफ्राम पंचायतीचो आसा तो ओडीपीन गेला म्हणून तेन्ना ऑफिशियल गॅझेट डेटेड 29/12/2022 गेल्ली जो पार्ट ऑफ द पंचायत एरिया जी पळय आसा न्हू ती ओडीपीन इन्क्लूड केला म्हणून पंचायती कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना हें काम आयज जाल्लेलें आसा. त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन एक ऑब्जेक्शन फायल केलें TCPन डेटेड 3/1/2023 जेचे आमकां आयचे डेटीन TCP कडल्यान कांयच रिप्लाय येवंक ना. सराच्या फुडारपणान हांव सरपंच तशेंच आमची ZP वचोन जो TCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हांकां वचोन आमी आमचे जे पळय कितें आसा तें आमी ताका सांगलें की तेच्या नंतर तेणें कितें सांगलें की आपूण तितून लक्ष घालतलो आनी जे फक्त जे 3 स्ट्रक्चर आसा असेंब्लीचो हायकोर्टाचो आनी सेक्रेटरेट हे स्ट्रक्चर फक्त आपूण ओडीपीन इन्क्लूड करतलो म्हणून ते फक्त प्लॅनिंग पर्पजा खातीर आनी तेंचे ज्युरिडिक्शन पळय जे आसतले न्हू ते फक्त विलेज पंचायत पेनदफ्रांकानूच आसतले म्हणून. तेच्या नंतर सगळी जे पळय हें आसा ते ग्रामस्थाक आमकां कळपाक जाय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय म्हणून आमी स्पेशल ग्रामसभा 8/1/2023 स्पेशल ग्रामसभा आमी घेतली आनी त्या ग्रामसभेक जे आमचे ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी जी पळय ऑब्जेक्शनां घातलेली आसा ती आमी ऑब्जेक्शनां तेंच्यांनी हो जो प्लॅन आसा तो ओपोज केलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की जो पार्ट ऑफ द पंचायतीचो जो आसा तो ओडीपीन घालपाचो ना म्हणून आनी ते सगळे इन्फॉर्मेशन आमी TCPन धाडून दिले. आनी आतां ह्या दिसांनी लास्ट प्रेस नोट येयली 23/11/2023 आनी तितून पंचायतीक कसलेच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आनी इवन जे पळय लास्ट प्रेस नोट येयला तितून सर्वे नंबर बीन कांयच मेन्शन केल्लेले ना. आमी फक्त इतकेच सांगूंक सोदता जे पेडण्या जालां तशें आमकां परत रिपीट करपाक पेनदफ्रांक पंचायतीक किंवा लोकांक लावं नाका. जे पळय कितें करता ते पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन करा अशें तुमचे कडेन हांव मागतां. आतां आमी एक बुधवार दीस जे हेजे TCPचे जे ऑफिशियल आसा आनी NGPDL तांकांय आमी आतां ह्या माध्यमांतल्यान आमी इनवायट करतले आनी तांकां आमी ही लेटरां आमी पंचायतींच्यान आमी ताका आयच्या आयज आमी ताका दितले. म्हाका सांगपाक सपने तुमकां हे जे कॉन्फिडन्सान ना घेवपाक कारण कितें? तुमी TCP मिनिस्टराक मेळ्ळे म्हणटा तुमच्या मंत्र्याक मेळ्ळे पण ना तुमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे जे हे काडला पळय पब्लीक नोटीस काडल्या पळय ते कित्या खातीर म्हणटा तुमकां कित्याक घेना? आतां पळय सगळ्यान फर्स्ट कितें आसा आमी जे पळय कितें एप्लिकेशनां करपाची आसा कितें करपाचें आसा इवन TCP मिनिस्टराक मेळ्ळें आतां हें तांकांच विचारचें पडटलें कित्या खातीर आमकां पंचायती कॉन्फिडन्सान घेयना. कित्याक आन्सरेबल आमी लोकल बॉडी न्हू ते काम करतले वयतले म्हणल्यार आमकां फेस करचें पडटा ते म्हणल्यार त्या खातीर हांव इतकेंच सांगूंक सोदता जे पेडणे जाला ते हांगर आमी करूंक परत आमकां दिवं नाका इतकेंच सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान. ओके सपने आनी एक गजाल हांगा PT शीट आनी चलता नंबर बरयल्ले आहा मेन्शन केल्या हे जे चलता नंबर आनी कोणाची PT शीट आहा पळय तांकां ऑब्जेक्शन आसा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घातलें आपलें आता जो लेटेस्ट गॅजेटार आहा ते गॅझेटार पळय जे आसा न्हू तेजी आमी सगळी ऑलरेडी ऑब्जेक्शनां आमी घातलेली आसा. तेंच्यांनी घातल्या हय घातलेली आसा आमी सगळी पंचायती थ्रू पंचायत आमी घातलेली आसा आनी लोकांनी जे ग्रामसभेक इशू मांडलेलो आसा तितूनय तेंच्यांनी ऑब्जेक्शनां घातलेली आसा ती आमी ऑलरेडी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा पळय तांकां धाडलेली आसा.
तरी पण ही पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेनासतना म्हणजे हे कितें तरी तितून घोळ आसा कितें आसा तें आमकां कांय खबर ना. म्हटल्यार आमकां पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवनूच ग्रामस्थांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच ह्यान फुडलें जें पळय कितें तुमी करूंक सोदता तें करपाचें. नाजाल्यार बेश्टी आमकां खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट वचपाचें ना. तुम्ही मेन्शन केलें की पेडणे भशेन हांगा करचें न्ही म्हणून म्हणजे कितें नो आतां हांवें तुका ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की पेडणे जो इश्यू आसा ते कितें जाल्लो तुमकां सगळ्या माध्यमांक मिडियाक खबर आसा. तसले हांगर आमी करूंक सोदिना. बरे भाशेन कितें आसा ते हितून आमी तो इश्यू काबार करुया. तुमी कितें प्रोटेस्ट करपाचें चिंतलेला ना आतां सद्या पयलीं आमी आतां सगळे पयलीं लिगली कितें जाता पळय न्हू तें करता. ते तेंच्यांनी आमचो इश्यू जो कितें आसा तो काबार करचो.